कारापूरच्या अंतर्गत रस्त्या कुशीक कोळम वाड्याचेर भल लोकवस्तीक लागून एक व्हडले सैमीक तळे आसा। कोळम तळे म्हूण ह्या तळ्याक वळखतात। शेतां आनी भाटा खातीर वर्धन आशिल्ले हे तळे मात आता प्रदूषणाच्या चपक्यात सापडला। सैमीक देणगी आशिल्ले तळ्याचे संवर्धन जावपाची फुडाराची गरज आसा। ह्या तळ्याची उदरगत करून सुशोभीकरण केले जाल्यार पर्यटनाक चालना मेळपाची शक्यताय आसा, अशें हे थळाव्यांचे म्हणणे। ह्या तळ्याची पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत करची असो प्रस्ताव थळावे पंचायतीन 12 वर्सां पयलीं सरकाराक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। कारापुरा जे आमचे कोळमवाडा कोळमवाडा भोवाडा तळे आसा। ते तळे आमचे तळ्याचे जे पाणी आसा ते आमच्या सकयली शेतां आसा, कुडप वाडा म्हणून सकयल आनी भाटां आसा। हे पाणी कितले वर्सां मेरेन हे पाणी तळ्याचे हाडून हे पाणी शेतांक मागीर भाटांक अशे तरेन सगळी कडेन हेचो जो पाणयाचो आहा तो निस्तर जाता। तेन्ना म्हाजी एक मागणी आसा आनी आमच्या सगळ्यांचीच अशी म्हटल्यार जाता मागणी आसा की हे तळे जो तळ्याचो विकास जावचो, हे तळे एक पर्यटन दृश्टी जे तळे आसा तेचो बरो विकास जावचो सरकारान। आनी म्हत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ह्या तळ्यान जी सुंदर अशी तांबडी अशी फुलां जे आसा कमळां ही कितली वर्सां मेरेन थंय आमी पळयता, आमच्या ल्हानपणांत पळयता आमी ही कमळां लाल कमळां सुंदर एक वातावरण थंय दिसता पळोवपाक। तेन्ना हो जर त्या तळ्याचो विकास जालो जाल्यार कारापूर गांवांत एक विकास म्हणजे फाल्यां एक दृश्टीन भुरग्यांक थंय रोजगार मेळटलो, थंय जायत्यो अश्यो गोश्टी घडटल्यो, बऱ्यो गोश्टी घडटल्यो आनी सरकारान हेजेर गंभीर्यानी आनी आमच्या आमदारा कडेन आमी मागता तेणी एकदां उलोवन बी दाखयल्लें की हें जावपाक जाय। तेन्ना परत एकदां हांव सांगूंक सोदता सरकाराक आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक हेजेर गांभीर्यान विचार जावचो आनी हे तळें एक सुंदर अशें एक वातावरण गांवांत निर्मिती जातली। तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।